आमची ती हांगा खूब जाणां कडेन बांयो आसात आनी ते बांयची लोक सगळीं खाता अशी नसतात, पूण आमची बांय ही अशी बरी खूब जाणांक ती यूज जाता आनी ती गोड अशी उदकाची आसा आनी आमी ती तेंच यूज करता. जरी आमकां नळ आसलो तरी पसून आमी ते हेच बांयचेच यूज करता खावपाक अशें. सद्या आतां नळ ना, सगळे लोक तुमगेर येता, सो तुमी कितें अरेंजमेंट केला लोकांक? आमी अरेंजमेंट असून काय ना, लोकांक तें सगल्यांक व्हरचें कळ्ळें. पूण आमचो पंप आसा पूण आमी तो वयर हाका लायला टाकयेक. पूण एक फाटल्यान एक हाणें आमचो भाडेकर आसा राजन नायक म्हणून, ताणें तो ताजो एक पंप आसा ताका लायिल्लो. पूण ताणें तो सगळे लोकांक ते पायप लावन ते पंपाक खूब सगळ्याक लोकांक ताणें उदक दिलें. वडपाक आनी त्रास पडले ना लोकांक अशें म्हणून कळ्ळें. हें आमकां एक सगळ्यांक कोणाकय दिवचेंच न्ही उदकाक कोणाक ना म्हणना. हे खरें न्ही, उदक हें लोकांक फ्री दिवचें. पूण आतां लोकांनी खूब जाणांनी बांयक अशे पंप बसोवन ते ताजेर पयसो करपाक लागल्या. पूण अजून पर्यंत आमी तशें मात हांवें कांयच करूं ना. पूण हें अशें करून आमी सगळ्या लोकांक हे वेळार तरी गरज जाली सगळ्या लोकांची अशें आमचें जालें. लोक हांगा येवपाक लागले उदक ना म्हणून. तेन्ना हांवें मागीर म्हणलें यात बरात म्हणून हांवें पंप बसयला 2 वर्सां हालीं. पण चालू करून दिलो तेंच्यांनी. काल सकाळचे आज काल सकाळी 7-10 पर्यंत दिलें. आज तशें 7 ते 10 10:30 पर्यंत दिलें उदक. खूब त्रास जाता लोकांक, पण आमी तेंच्यांनी आमी खूब मदत केल्या लोकांक अशें उदक दिवपाक. तेजे प्रमाण आमी लायट बील येतलें तेजें हें करूं ना आमी तेजेर, की लोकांक उदक एक गरजेचें आसा, कारण गरज आसा उदकाक पिवपाची. म्हणून ते हांवें हें केलें हांकां जाय तेन्ना या तेन्ना तशें लायट घालून दवरला हांगा, केन्नाय रातचें येवन व्हरचें म्हणून. उदका खातीर आमी हांगा तुमकां दिसता पंप घातला आनी ते पंप आमी डायरेक्ट ते जरी हेका लायला, ते मावत आसता उदकाचे थंय. म्हणजे हांगा हें उदक आसता ते हांगा लोक न्हाता बिता म्हणून ते घाण आसता म्हणून ते यूज करूं ना, डायरेक्ट भितर घातल्या. सो दॅट लोकांक ते कपडे धुवपाक, आयदनां धुवपाक, न्हावपाक यूज जाता न्ही त्या खातीर. सो आमकां गेले आतां कितले दीस लागत आनी 2-3 दीस लागूंक शकता म्हणून आमी हो इमिजिएटली अरेंजमेंट केलो. हय, मळ्यांतल्या लोकांक एक्चुली सांताक्रूज मेर्शेचे लोक सुद्दां येवन गाडयेनी घेवन गेले उदक. हय हय, म्हणून आमी ते सगळ्यांक सांगलां की कोणें येवन व्हरपाक शकता म्हणून. कोणाक 24/7 जर आमचे असतात. बांय पंप लावन उदकाचे सगळ्यांक मेळटा अशें केलां. हय, बांयचें उदक पिवपाचेंच तें बरें सुद्दां जाय, सामकें फ्रेश. तसो आयलें तेजें सगळ्यांनी हेल्प करूंकूच जाय न्ही. आनी ह्या बांयचेच आमी उदीक पयलींच्यान पियेता आनी ही बांय खरीच म्हणल्यार बरी. पण आतां आमी ते तरी पूण आतां यूज करता हाज्या कारणां म्हणजे उदीक ना म्हणून अशें पिवपाचेंच उदीक तें. कितें अरेंजमेंट केलें हांगासर? आमच्या नेबराचे पर्सनल पंप आमी यूज करता आनी हांगासर लोकांक दिता. सो म्हणजे थंय आमकां आतां कांय प्रॉब्लम ना. सो कोणाक आमची मेसेज इतकीच आहा की आमच्या कॉर्पोरेटरान जो पंप थंय ते एवेलेबल केला आमच्या मळ्यांतलेच म्हणून न्हू, खंय सांताक्रूज जावं, सांतिनेज जावं, तालिगांव जावं, जर तांकां गरज आहा उदकाची तेंच्यांनी येवन आमच्या मळ्यांतल्यान हांगा झरीचें उदीक यूज करूंक शकता. हातूंत आमची मिसेस रुपा नागवेकर आहा तांच्यांनी तांचो पंप दिलो आनी ह्या दोनी बांयचें उदक लोक व्हरता. म्हणजे खावपाक कितले यूज करता म्हाका खबर ना, पण बाकीची सगळीं कामां करपाक, कपडे उमळपाक जावं, मागीर आयदनां धुवपाक हाका हे यूज जाता. इतले टंचायेच्या टायमाचेर ह्या वॉर्डान तरी म्हाका दिसता थोडे फार तरी उदक आमी लोकांक उपलब्ध करून दिलां.